इब्रामपुरात जातीयवाद परत तकली वयर काडपाक लागला। इब्रामपूर अनुसूचित जातीच्या वाड्यार इब्रामपूर कोमनीदादेन अन्याय केला असो वाद सुरू जाला। देवस्थान कमिटीन झाडा पेडा लावपाक अनुसूचित जातीच्या लोकांक दिल्ले हे जमनीचेर हक्क दाखोवपाक कोमनीदाद कमिटी फुडें सरल्या। तांच्या जमनीच्या कागदपत्रांनी फेरफार केल्यात। ह्या अन्यायाचेर मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप केलो ना जाल्यार समाजान मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याचेर मोर्चा काडटले अशें जाहीर केला। आयकात समुदायाचे उतफर्के। झाडां केली आमी पोटापाटी पैसे घेतले आणि उठयली ती झाडां। आज आमच्या पोरात नागेदात आमचे धप्पो मारतात, झाडार मारून आमचेच बांदल्यात आणि आज आमची झाडां पडल्या बरोबर आमकां आमच्या नांदेची झाडां लुटून तुमी गेल्यात आणि आमकां जाग्यार उडयल्यात। आमच्या पोरांनी आता काय करपाचें? आता झाडां उडयल्यात, फाल्यां घरां उडयतले, पण आमच्या पोरांक मारतले। आमी काय करपाचें? हो तुमी आमकां न्याय दिया आणि आमकां काय नाका तुमकां। इब्रामपूर जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचो वाडो आसा त्या वाड्याचेर इब्रामपूर कोमनीदाद ह्या कोमनीदातीन ह्या वाड्याचेर अन्याय केलेलो आसा। जी जमीन ह्या इब्रामपूरच्या SC समाजा खातीर त्या देवस्थान कम्युनिटीन तांकां दिलेली की तुम्ही हेजेर सेवा करून ह्या जमिनीचो तुम्ही उपभोग घेवपाचो, हेजेर तुम्ही झाडां पेडां लावन तुमचे उदरनिर्वाह करपाचो। त्या टायमाचेर ही जमीन जी देवस्थान कम्युनिटीन इब्रामपूरच्या लोकांक दिलेली, आमच्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीच्या लोकांक, आणि आज इतल्या वर्सांनी त्या जमिनीचेर हक्क दाखोवपाक कोमनीदादची कमिटी ती फुडें सरली आणि त्यांची बाय फोर्स ती झाडां कट करून येयली। आता ती झाडां कट करून व्हरता आसतना आमच्या ह्या समाजाच्या लोकांक खबर सुद्दां ना की ह्या पेपर जे आसा, प्रॉपर्टी पेपर जे आसा ते मॅनिप्युलेट जालेले आसा। म्हणजे जेन्ना 1972 लँड सर्वे जाल्लो, त्या लँड सर्वेन ह्या कोमनीदादाचें नांव ते जाग्याचेर केन्ना चडलें तें तांकां सुद्दां खबर ना। की हो विशय गंभीर आसा, बेगींतल्या बेगीन ह्या विशयाक तुमी लक्ष घाला, नाजाल्यार सगळे आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते सगळ्या समाजाक घेवन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर आमकां थंयसर येवचें पडटलें आंदोलनाक। बेगींतल्या बेगीन हो विशय सोडोवपाचो आमी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता। कसल्याच प्रकारचो दबाव इब्रामपूरच्या लोकांचेर तुमी हाडूंक फावना आणि जर तुमी त्या पद्दतीचेर जर कार्य फुडें व्हरतल्यात आणि जातीय वेवस्था जर तुमकां फुडें प्रखरपणे तुमी जर घेवन येतले जाल्यार आमकां तुमचेर एट्रोसिटी घालपाक आमच्या तुमी भाग पाडू नाका। आमी आजुनूय तुमकां आव्हान करता की तुमच्या कडेन जर जाता जाल्यार सामंजस्यपणान हेंच्या वांगडा बसात आणि तो विषय सॉल्व करात। आणि जर तुम्ही तुमची भूमिका तटस्थ आसा की ना आमी हेंकां आमी बूथ शिकयतले जाल्यार तुमकां सुद्दां बूथ शिकोवपाक आमी कितें फाटीं रावचे ना। हे सगळ्या संघटनाचे हे आमी तुमकां सांगता। आयज हेंकां न्याय मेळासर मी हेंच्या बरोबर रावतला। जो पर्यंत हेंकां न्याय मेळना तो पर्यंत मी माझी भूमिका खातीर ठाम आसतली। केदोय चार हातीचो येवनी, आमदार येवनी, मुख्यमंत्री येवनी, पूण मी ते कसलेच हेका बळी पडचय ना। पण ह्या लोकां बद्दल ठाम रावतले। थोडे खुर्ची वाटोवच्या खातीर जर आपली भूमिका बदलता ते लायकीचो मनीस मी न्हू। जो उतर दिले, एक मराठो उतर दिले, तुमच्या फाटल्यान रावतलो। माझो हेतू असो कांयच ना। त्या लोकांनी माझेर आरोप केलो की मी ह्या लोकांक फुडें काडली ही झाडां तोडटा आसतना कंप्लेंट करपाक, पण म्हाका ही झाडां तोडली ती सुद्दां खबर ना। हे जे जमनी आसत देवस्थानाशी जो समाज जोडलो गेलेलो आसा तेचे जमनी ह्या सरकारान कोमलेदादसून जे भायर काडून म्हणजे कूळ कायद्या खालसून जे सायडीक काडून दवरल्या, गव्हर्मेंटान ताबडतोब हेच्या बाबतीत एक कायदो करून ते कूळ कायद्या खातीर ते जमनी घेवचे अशी आमची विनंती आहे। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।